नमस्कार बोळे प्रुडंट खबरो मगोचे केंद्रीय समितीची ब्रेस्तारा बसका राजकीय समीकरणाविषयी अजेंडाचेर निरीक्षकांची नजर दीपक मंडप बसका मगोचे स्थापणूक दिसाचेर सुवाळ्यांत मेळुयेता जाहीर जाप मायनिंग बंदीचेर केंद्रीय मंत्र्याच्या पावड्यार मोहीम फेल आता राज्यपालाच्या ऑफिसांवरवी यत्न मायनिंग शिष्टमंडळाच्या राज्यपालावरवी पीएमओ घराणे काँग्रेस गायब पंचायत पालिकांक आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स बिल्डरांक डॅब्रीचो विलो लावपाची करची पडटली सक्ती हायकोर्टाचो निर्देश डॅब्री वडोवंक 13 सुवाती अधिसूचित सरकार सांगता हायकोर्टात आदलो डीआयजी विमल गुप्ताक उखलीत म्हूण भंय लाचखोरीचे केशीत गुप्ताचो अटकपूर्व जामीन अर्ज ब्रेस्तारा सुनावणी कोर्टान मारली एसीबीची जाप बोरी मडगांवच्या हायवेर 5 वरां ट्रॅफिक जॅम 2 ट्रकांची टक्कर ट्रका फाटल्यान मोटारसायकल चिपटून काबार मोटारसायकलवाल्याचो वेळ बरो सालवा आणि गोवा कॉर्पोरेट लिगांक आरबीआयचे इंडियन ऑयलाचेर 5 रनांनी जैत सर्तींत पहिली सेंचुरी मारपी सुमित गाडीगांवकार मॅन ऑफ द मॅच मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकाराचे गैरहाजेरीत सुदीन ढवळीकाराची कार्यवाहक नेतृत्व म्हणून हवा चल्ल्या असताना मोगोचे केंद्रीय समितीची ब्रेस्तारा बसका जातात मोगोच्या तिगाय आमदारांक बीजेपी तोडपाची राजकीय कुजबूज चल्ल्या हे बसकेंत हो विषय येत म्हणून राजकीय निरीक्षक कान लावन आसात मात अध्यक्ष दीपकाक विचारल्यार तो म्हणटा शेनवारा 10 तारखेर मोगोचो स्थापणूक दीस मुखेल कार्यावळ फर्मागुडयेर जातली ताचे प्लॅनिंग करूंक समितीची बसका आपयल्या मेळ्ळ्या त्या म्हायती प्रमाण मोगो आमदारांचे विलिनीकरणाविशीं कुजबुजीक स्थापणूक दिसाचे कार्यावळीक दीपक आनी सुदिनाच्या तोंडांतल्यान जाहीर जाप मेळूं येता गोंयच्या मायनिंग बंदीचेर केंद्रीय मंत्र्याच्या पावड्यार यत्न फेल गेल्या उपरांत आता राज्यपालाच्या ऑफिसा वरवीं यत्न चल्ल्यात युती सरकारांतलो ज्येष्ठ मंत्री सुदीन ढवळीकाराच्या फुडारपणान मायनिंग शिष्टमंडळ सकाळीं राजभवनाचेर राज्यपालाक मेळ्ळें राज्यपालान पीएमओ आनी खण मंत्रालयाक परिस्थितीची कल्पना दिवची म्हूण तांणी निवेदन दिलां शिष्टमंडळांत काँग्रेसीचो एकलोय आमदार दिसलो ना हो तिचे कडेन डिस्कस केलो आणि त्या शिवाय तिका रिक्वेस्ट केलो टू टेक दिस इश्यू विथ द प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस अँड मायनिंग डिपार्टमेंट मायनिंग मिनिस्टर्स ऑफिस इन दिल्ली सर तुम्ही मेमोरेंडम बघून दिला वगैरे आम्ही जो प्रॉब्लेम्स आमकां क्रिएट जातलो ते इश्यूज जे आसा त्याच्या विशीं तिचे कडेन ते इश्यूज दिल्ले आसा डिस्कस केला काय यू हॅव सबमिटेड मेमोरंडम विथ द इश्यूज व्हॉट विल हॅपन इन गोवा कितें कितें एक्झॅक्टली नाही सांगले ते इश्यूज तुमकां डिटेल जो आसा तो बाब काब्राल तुमकां सांगतलो कित्याक म्हाका आतां 12 मिटींग आशिल्ली ती आतां 12:30 केल्ली आसा आणि त्या खातीरूच सगळे तुम्ही डिटेल जाय जाल्यार तुम्ही तर म्हाका सांजच्या 7 नंतर मेळा आणि ना जाल्यार गव्हर्नरान आता ते फुडें धाडपाची आवश्यकता आसा सर काल काब्रालान एक म्हटलां की अमेंडमेंट ना जाल्यार सेंट्रल गव्हर्नमेंटान ऑर्डिनन्स हाडचे जाल्यार ह्या वेळार ह्यो गोश्टी करप बरोबर न्हय कारण सुप्रीम कोर्टाचें क्लियर डिसिजन आसा आणि ह्या हेचेर प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आणि आमचे जे मायनिंग मिनिस्टर्स ऑफिस कितें करता ताजेर हें आसा आणि तातूंत गव्हर्नर ज्या पद्दतीन तांकां बरयता ताजेर सगळें डिपेंड आसा ज्या काडपाक एट दीस स्टेज आम्ही कांयच करचे ना जो पर्यंत प्रायम मिनिस्टर्स ऑफिस आणि मायनिंग मिनिस्टर्स ऑफिस जे आसा ते डिसिजन घेतले कॅबिनेट ते सगळे दुसरो विषय आसा जो आम्ही तिचे कडेन डिस्कस केला आणि त्यानंतर आम्ही सांगता ऑपोजिशन कितले तुमच्या बरोबर आसा सर सी म्हाका ऑपोजिशनाचे हांगा म्हाका लागिल्ले ना तांकां जाय जाल्यार तांणी येवचें हो विशय जनरल पब्लिकाचो विषय आसा आम्ही ऑक्शन करना हो विषय आमचो नाही बी आमचो जी फुडें जी मायनी बंद पडटली आतां ऑक्शन केल्या सुद्दां वर्सभर मायनी बंद पडटली ताजो प्रॉब्लेम मेजर जाल्लो आसा आनी त्या खातीर आमी गव्हर्नराक मेळ्ळ्या पयर नितीनजी गडकरीक मेळ्ळे
आणि त्यानंतर परत एकदा आम्ही रिपीटूय करतले परत मेळपाचें, प्रोवायडेड गव्हर्नर जे डिसिजन घेता बेस्ड ऑन दॅट आम्ही मुखार. 9 तारखे वयता दिल्ली. आत्ता आमी तुमकां कांयच सांगना, पूण आमी वेळ पडल्या आमी वतले. 9 तारखेक कितें अपॉइंटमेंट फिक्स जालें. ऑप्शनाक तुमची हरकत ना, तुम्ही म्हटलं काय तशें दिसता. ऑप्शनाक कोणाचोच हरकत ना. 88 लिजांच अजून वचून आसा, जवळ जवळ 200 वयर लिजां आमचे कडेन आसात. बाकीचे ऑप्शन चालू करचे. ते उपरांत वास्कोचो आमदार कार्लोस आनी कुट्टाळचे आमदार अलिना राज्यपालाक वचून मेळ्ळी. मायनिंग बंदी उपरांत तांकां मुरगांवकारांचो हुस्को. आयज आमी लायक वास्कोकार लायक वास्कोन लायक नो मायनिंग एफेक्टेड एंड मायनिंग डिपेंडंट people are there. We have got stewardess, ship agents, we have got barge owners, launch owners, we have got teleclerks, we have got custom agents. We have got all these people who are there. In MPT itself, about 2,600 people are there who will be affected. There are about 5,500 pensioners who will be affected. So about 20,000 people will be affected in Morgunga Taluka. I like Madam Malina and I delegation lead केले. दिल्ली अपॉइंटमेंट फिक्स जाल्यार हे शिष्टमंडळ 9 तारीख वा ते उपरांत परत दिल्ली वचूंक शकता. दिल्ली पीएम मोदी, अर्थमंत्री जेटली आनी खणमंत्री तोमराक मेळपाचे निमाणे यत्न चल्ल्यात. प्रुडंटा खातीर चीफ रिपोर्टर लौकिक शिलकार आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुकाराम मराठे. पंचायत पालिकांक आतां कन्स्ट्रक्शन लायसनांत बिल्डरांक डॅब्रीचो विलो लावपाची सक्ती करची पडटली. हायकोर्टान निर्देश दिल्यात. गोंयभर मोठ्या प्रमाणात बांदकामां चल्ल्यात. कन्स्ट्रक्शन डॅब्री वडोवंक 13 सुवाती अधिसूचित केल्यात म्हूण एजीन कोर्टाक सांगलें. नेम खुट्याळाक लावन पणजे ओल्ड गोवा बायपासार डॅब्री उडयतात म्हूण एक्टिव्हिस्ट आयरिस 2007 हायकोर्टांत गेल्लो. गोंयभर वता वता थंय बांदकामां आनी रियल इस्टेट उबी जाता. इन्फ्रास्ट्रक्चर, प्रायव्हेट सरकारी बिल्डिंगो, रियल इस्टेट कॉलनी उबारप मोठ्या प्रमाणात चल्ला. ताचे बरोबर माती, सिमीट, चिरे असले कॉन्क्रिटाचे डॅब्री मोठ्या प्रमाणात पातळटा. डॅब्रीचो विलो लावपाची वेवस्था ना म्हूण 2007 एक्टिव्हिस्ट आयरिश हायकोर्टात गेल्लो. डॅब्री खातीर सुवाती थारायात म्हूण कितलो तेंपूच जालें कोर्ट सरकाराच्या फाटल्यान बडी घेवन लागला. डॅब्रीक 13 सुवाती नोटिफाय केल्यात म्हूण एडव्होकेट जनरलान निमाणे बुधवारा हायकोर्टाक सांगले. सरकार सांगतात त्यो सुवाती ह्यो: चिंबेल ते मेर्शे मेरेन रायबंदर बायपासा कुशीक, ग्रीन पार्क ते करसवाड्या मेरेन सद्याच्या बायपासा कुशीक, नुवे ते नावेली मडगांव बायपास, खांडेपार ते कुर्टी संपादीत सुवातीत, चावडी ते तळपण गालजीबाग काणकोण वटेन संपादीत सुवातीत, बोर्डा ते दिवचले हावजिंग बोर्डा लागसर, वर्णापुरी ते बायणा संपादीत सुवातीत, लोटली सायडीन आयडीसी एंट्री जंक्शन ते आयडीसी ज्युरिडिक्शन मेरेन, नागवा ते वेर्णा सद्याच्या बायपासा मेरेन, पेडणे ते धारगळ नयबाग रिअलायनमेंट, ग्रीन पार्क ते गिरी जंक्शन, पणजे ते बांबोळे दुर्गावाडी जंक्शन, सिरसय ते अस्नोडा शिरगांव जंक्शन. कन्स्ट्रक्शन लायसनां दितना सगळ्या पंचायती आनी पालिकांनी डॅब्रीचो विलो लावपाची जबाबदारी त्या बिल्डरांचेर लायसनांत निश्चित करची. हे निर्देश 1 एप्रिल सावन लागू करचे. हे निर्देश पाळले ना जाल्यार पंचायती आनी पालिकांचेर एक्शन जातली म्हूण कोर्टान शिडकावणी दिल्या. डॅब्रीच्या विल्याचो विशय हायकोर्टान दुखलून हांगा मेरेन हाडला. निमाणे कितले बिल्डर ह्यो 13 सुवाती उजार करतात आनी कितल्यो पालिका पंचायती तांचेर नजर दवरतात ते ग्रावंड झिरो परिस्थितीचेर कळपाचे. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. सोनशेच्या लोकांक पियेवपाच्या उदकाची पुरवण खंय स्टेनलेस स्टिलाच्या टँकरांतल्यान करतात. ते शिवाय त्या वाठारांत 5000 लिटर ताकीच्यो 5 टाकयो आनी 500 लिटरांच्यो 20 टाकयो दिल्यात म्हूण सरकारान हायकोर्टाक सांगलां. सोनशी सारकेल्या आनी खंयच्या गांवांनी लोकांक पिवपाच्या उदकाची गरज आसा जाल्यार पळयात म्हूण हायकोर्टान सरकाराक सांगलां. सोनशीचो उदका पुरवणेचो प्रश्न सरकारी पावण्यार अजून तडीक लागना. गोवा फावंडेशनान घाल्ल्या याचिकेच्या सुनावणे वेळार बुधवारा हायकोर्टान मायनिंग वाठारांतल्या सोनशेच्या लोकांक पिवंक नितळ उदक जाय तशें मेळना म्हूण सरकाराक उजरायलो. कोर्टाच्या नजरेक कांय गजाली आयल्यात त्यो अश्यो: सोनशेच्या लोकांक कसलें उदक पिवंक दितात ते तपासूंक कोर्टान एक जुईजाक धाडलो. ते उदक लोकांनी पिवपाचें न्ही म्हूण ह्या जुईजाक ग्रावंड झिरो इन्स्पेक्शनांत कळ्ळें. कोर्टाच्या ह्या निरीक्षणाक जाप दितना सरकारान सोनशेच्या लोकांक पिवपाच्या उदकाची स्कीम सांगली. आदी लोकांक साद्या टँकरांतल्यान पिवपाची उदका पुरवण जाताली. आतां स्टेनलेस स्टिलाच्या टँकरांतल्यान जाता. टँकरांत थेट साखळेच्या उदका पुरवण प्रकल्पांतल्यान उदक भरतात. उदक साठोवंक ISI मार्क आशिल्ल्यो 5000 लिटरांच्यो 5 टाकयो बसयल्यात. 500 लिटर ताकीच्यो आनीक 20 टाकयो बसोवप चल्ला. ही सगळी कामां PWD करता.
तांकां डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडांतल्यान पैसे दितले. सोनशे पिवपाच्या उदकाची लायन घालपाचें काम चालू जालां. म्हयन्याभरात सगळे जाग्यार पडटले. गोंय सरकाराची बाजू आयकून कोर्टान सोनशीच्या पिवपाच्या उदका पुरवणेचेर लक्ष दवरूंक PWDच्या ईक थंय नोडल ऑफिसर नेमपाचो आदेश दिला. तशेंच त्या वाठारांतल्या मायनिंग कंपन्यांनी सोनशेच्या लोकांक आतां मेरेन कितें सुविधा दिल्यात ताचे एफिडेवीट फायल करपाक लायल्या. केस 3 सप्तकांनी दवरल्या. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर मुकेश कुमार. घेऊ एक ब्रेक.